सद्या काळाचो 15वो हप्तो सोमार दिसपडती वाचपा. पयलें वाचप निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. जुजेची वळख नातल्लो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपले परजेक म्हळें, पळया, इस्रायेलाच्या संततीचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या चडनाशें करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार तीं आमच्या दुस्मानासवे एकवटतीत, आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतलें फळ दांवतीत. देखून जडायेची वजीव दिवन तांकां दमोवचे खातीर जबरदस्त मुकदमाक तांचे वयर नेमले. अशें ताणें फाराव्याक पितोम आनी रामेस म्हणली कोटोराचीं शहरां बांदलीं. पूण जितलें चड तांणी तांकां दग दिली, तितलें चड तीं संख्यान वाडलीं आनी विस्तरलीं आनी लोकांक इस्रायेलीतांची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायेलीतांक निश्ठुरायेन गुलामपणांत लोटून घाली. बरासो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोडसाणेन बराशी केली. मातयेच्या आनी इट्यांच्या वावराक तांकां लायले. शेतांतलीं सर जिन्साची कामां तांकां दिलीं. हे परी इस्रायेलीतांनी कठीण गुलाम वावर करून तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना फाराव्यान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या हर एका चरक्या भुरग्याक न्हंयत उडया, पूण चेडवा भुरग्याक वाचोवंक सोडा. देवाचें उतर हें. कीर्तन. सर्वेस्पर आमचे सवे नातलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें. मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमचे सवे नातलो जाल्यार आमचेर तांचो राग पेटोवन आमकां तें जिवेंस गिळतें आसलें. उदक आमकां वोडन व्हरतें आसलें, उदकाचो लोट आमकां बुडयतो आसलो. उसांबळ उदक आमकां बुडयतें आसलें. सदैव जावं सर्वेस्पर, कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांत पडोवंक दिलें ना. शिकारेच्या पासांतले सुकण्या बरी आमी सुटल्याव. पास तुटोवन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मातेवा प्रमाणें सुवार्ता. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंतिनाकात. समाधान न्हय, बगार तालवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपल्या मांयचेर विरोध करूंक म्हणून हांव आयलां. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरवीं चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरवीं चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंतांक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जाताच भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भंयसर गेलो. देवाचें उतर हें.